A48. संतोषाच्या वडमाळ्या सौम्या तुझ्या नावा जमल्या भवानी बहिणी सरे कोटा भक्तीन बलिदान टोकायल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्तराया महिमा परक्लिता महिमा प्रीतिमा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्तराया महिमा परक्लिता महिमा त्रिदेवा. Ja misacita savahe periasad ergamisitat Vilmalovo ergamisitat Dorothy Grasta ergamisitat Gilbert Suzani Kutama प्रत्येक त्याचा बराबला के खातीर मिसितात गोल्डा नरोन्ना लीला आणि तिंगालया हांच्या आत्म्याक मिसितात ललिता सुंदर तिंगालया तशेंच आमची सत आसावा आमी सुम्या समका दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोम आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो एकूटाम सावन सुम्याच्या या भाऊ पवित्र बलिदानात वांटो घेवंक आमी सर हांगासर सांगता जमल्या वाजता हे मिसाचे बलिदान आमकां मुखार वचून हेरांची सेवा करूंक हेरांच्या गरजांक पावोवंक हेरांच्या दुखांत वांटो घेवंक आमकां आपणे दिता. सबार पोवटी ह्या संगते विशीं आमची नदर आमी कसयनातलेल्या खातीर आमी गुमान दिनातलेल्या खातीर आमी दूख भोगया आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सपातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पुत्रदा दाबान आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या अवसार सांगता मनाचे दोताळांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान तुमचो अपराध तुमचो बोड अपराध ह्या भगिवन सदां सोंकवा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंतीकारां प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करून आणि आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेमत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आणि निर्मळपण हक द्यायलेल्यांक तूं सुदे कनवळेन परतून दिताय. तर या काळार पाताक सोडून नितळ निर्मळची जियोंक आमकां करपा दी आणि कुशेन उर्बेवंत बावर्तांत गट आणि प्रितिमोगाच्या कन्यांनी तीर जावच्या तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी वडून भर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतान पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जलकुटा सारको. बरे आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना, कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके धाडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना, आनी फळ दिल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या स वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कापाटी, ते बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचे उतर हे. देवाचे मोडककार. श्लोक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. जो कोण कोट्यांची भूत घेऊन चलनासतना, नष्टाच्या वाटेर रावनासतना, अधर्म्य संगी बसनासतना, सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र उल्हासान दीस रात ते नियालता, तो करोच बागी. श्लोक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. हो वलतेवालेच्या देगेर रावलेल्या रुखाबरी, असलो रूख निश्चित कालार फल दिता. हेजी पानां कधीच भावना, हेने किते हातीक घेतल्यारी सकडी सुफल जाता. श्लोक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. पूण कोट्याचे सांगात अशें न्ही, ते वाऱ्याक उबोन बेतात तसले फल मुनियेत. नीतिवंत वाट्यांनी बेताल्यांचे सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाट्यांनी नासाक वेतात. श्लोक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. देवाचे उतार ऐकून बऱ्या आणि उदार कलजान सांभाळतात आणि आपल्या तिरसनेन फल दितात, ते सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून फारिजवांक सांगले, एकलो ग्रेस्त मनीस असलो. तो पितांबर आणि नाजूक सनी वस्तू नेसतलो आणि सदांनींत फेस्ता करून गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नावाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार जावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो. सुनी लेगून येवन ताची रुवा लेवंतले. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सुरगीच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आणि ताका बंद पडलो. पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारून आणि पयस अब्राहमाक आणि ताचे कुशीनच बसून असलेल्या लाजाराक ताणे देखलो. आणि ताणे बोबमान म्हळे, अब्राम बापा, म्हजी बिरमत शिंत.
हांगा ह्या उज्यांच्या आंकड्यांत हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची ते मिठी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितले सूख भोगल्लें, तितलेच लाजराक दूख भोगूंक मेळलो हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें एक व्हड खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुनी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळाच्या सुवाते येनशे तो तांकां सत्राय दी. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयचे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयको. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार ते खंडीत चिनी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयचेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमनचे नात. देवाचे उतर हे. बकरी तुका क्रिस्ता. दयाळाय आनी कनवळाय आमकां स्वर्गराजाक वाट जावन आसा. आमी आयकल्ल्या आयच्या वांचेलांत, लुकाच्या वांचेलांत क्रिस्त मनीस आनी लाजराची काणी आमी आयकले. क्रिस्त मनीस फेस्ता परबमान गम्मत करनासलेलो आनी लाजर थंयसर पडोन कश्टून वळवळटलो. आनी त्या क्रिस्त मनशान लाजर थंय दयाळाची करणी दाखयची आहले, दयाळायेन ताका पळयचे आहले, ताच्या गरजांक पावचे आहले. अशें तो करिना आनी ते दोगी मेल्या उपरांत थंयसर एकलो स्वर्गराजांत बसता. ग्रेस्त मनीस यमकोडांत रावन कश्टाता. आनी ह्याच कारणां खातीर आमकां कळीत जाता की आमी ह्या संवसारी दयाळायेची, कनवाळायेची, बऱ्या मनाची, हेरांक आदार दिवची व्यक्ती जाल्यार खंडी जावन जेजूच्या सद्रे मुखार आमकां रावोंक, जेजू सरशी वचोंक आमकां आदार जातले. दयाळाय दाखोवंक आमी सावधान आसूंक जायचे, आमी जागृत आसूंक जायचे. ग्रेस्त मनशा थंय सकडी आसले, तो फेस्ता परबामान गम्मत मान आसलो आनी ताचे समकर एकलो गरजेवंत लाजर थंयसर पडोन आसलो. आनी ह्या ग्रेस्त मनशान जागृतकायेन ताच्या भोंवतणी कितें घडटा म्हणलें ताका कळीत आसाचें आसलें. ताका कळीत आसलें थंयसर लाजर आसा. कित्याक स्वर्गराजांत पळोवन, लाजराक पळोवन तो म्हणटा, लाजराक पुणी म्हज्या घरा धाड. म्हणजे ताणें पळयल्लें पूण ताणें जागृत करूंक नातले, ताणें तो सावधान रावोंक नातलो, ताच्या गरजांक पावोंक नातलो. आनी आमच्या समाजांतय, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत आमी काम करच्या ताळार जायते फावटी अशेंच घडटा. गरजेवंत आमचे भाऊ भयणी जायते आसात, पूण तांच्या गरजांक तांकां आदार दिवंक आमी कितले मुखार येता म्हणलें सवाल आज आमकां विचारूंक आसा. आमी त्या ग्रेस्त मनशाक, या त्या लाजरात असल्या मनशाक, गरजेवंत व्यक्तीक आदार दिना, तांच्या गरजांक पावना. आमच्या तांकी भितर आमकां कितें करूंक जाता त्या प्रमाणे आमी आदार दिना. खंडी जावन त्या ग्रेस्त मनशाच्या जाग्याक वचून पावच्यांत कितेंच 2 उतरां नात. आनी दुसऱ्यान दयाळायेची करणी जावंक जायचे न्ही भोगाप. भोगाप आम्हा सर्वांक येता. आमी वाटेर वता आसतना एकलो दुर्बळो, एकलो भिकारी, एकलो कश्टातलो पळयता तर आमकां ते सुरसुराय भोगता, आमकां ते भोगाप येता. बारीस कश्ट जाता, बारीस अडचणेर आसा, ताका गरज आसा, पूण ती दयाळायची करणी आमी थंयसर त्या व्यक्तीक करतांगी, त्या व्यक्तीच्या गरजांक, आदाराक आमी पावतांगी
म्हणलें आमी चिंताप आठोवन पळोवंक आसा. हांगा कोडयाळतावन उडुपी वेच्या वाटेर एका फिरगजेंत घडिल्ली एक घडीत अशीं घडिल्ली घडीत एका व्यक्तीक क्रिस्तांव व्यक्तीक थंयसर एकलो मोपळो मुस्लीम असो जायते वर्सां हांव ताची जतन घेत आसा. जायते वर्सां हांव ताका वखदां ताका जेवण खण जेवण दिते आसा. आनी त्या क्रिस्तांव व्यक्तीच्या कुटुंबाक वचून मेळटा आसतना ते म्हणटात आमकां कितेंच गरज ना. सोम्यान आमकां कितें शिकयला, सोम्यान आमकां हेरांच्या गरजांक पावोवंक शिकयला. घरांत कुटुंबाचो व्यक्ती कसता म्हणटा आसतना ताका पयस करून चिंवचें कितलें सारकें. आनी ताच्या बराबर हांवें त्या फिरगेजीच्या एकल्या मनेस्ताक हांवें कॉन्टेक्ट केलें आनी ताच्या कडेन म्हळें हाच्या गरजाक पाव वा ताका मुखलें कितेंय करूंक आसा जाल्यार आमी खंय पळोवया. आनी खंडी जावन तो व्यक्ती हाजे की पयले जायते बरें काम बरी दयाळाची करणी केल्लो व्यक्ती आतां तो मुखार सरला आनी त्या व्यक्तीक वचून मेळ्ळा. आनी खंडी जावन मुखल्या दिसांनी त्या व्यक्तीक बरें जातलें. असले सबार दयाळाचे करणी करचे व्यक्ती आमचे समकार आसात. आमी तांकां पाठिंबो दिवंक आसा, आमी तांच्या गरजांक पावोवंक आसा. आनी आमच्या तावन कितें जाता ते सेवेचे ते दयाळाचे करणी आमी आमचे तावन करूंक आसा, पाठिंबो आमी दिवंक आसा. मोगाचे न्हू आयची देवस्तुती आयचे वासाप आमकां जायते करूंक जायना तरी आमच्या तावन कितें जाता. फूल न्ही फुलाची पाकली दान दिवचें म्हणल्यार आमी आयकलां. आमकां संपूर्ण रितीन कुमो करूंक जायना तरी एक ल्हानशें मट्टार हेरांच्या गरजांक पावचे, हेरांक आदार दिवचे कुमोक आमी करूंक पेसाडया. आनी खंडी जावन देव आमच्या ह्या करण्या मुखांत्र न्ही आमच्या बोगणा मुखांत्र आमी केन्ना ते करणी जावन परिवर्तन करता तेन्ना देव आमच्या त्या करण्या मुखांत्र प्रसन्न जातलो आनी आमकां जेजूच्या सद्रे मुखार संतोष पावोवंक आदार जातले. आमेन. C61. जीवन मुझे सुमिया गाते देने मगा संसारिया पोइना सामने करे बलिदान बाकी जिनी मोसे मेरा बेटों कशे उदार करीस पापा तुझे विसा दया सके उदार करीस पापा तुझे विसा दया सके. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका परिसराचा दवा सर्वेस्वर मानून घे. कनवाळ्या बापा या बलिदाना वरवीं आमचे दंडवनेचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे बायले प्राजिताची आचरणां भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या
हो नवो काळ सोडवून येसो आमचो वंदन दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान बडताय तू आमकां नव्या बोळान सरतेल्या वस्तूंक फावो तो मोल दिवन सरानांत असल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तू आमकां देखून सगळ्या दुता भक्ता सांगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता Poet, 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 verbaranza serves por tu. Sargani somsa bala tuza, ve baba. Sagi tu kaza. O sagi tu kaza servis poraci nabi kita takasisa O sagi tu kaza O sagi tu kaza बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारा सुंकवेच्या आदी ताणे उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची